नमस्कार, गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. कोविडात गरिबांक वाटूंक आयिल्ले 2 कोटीचे दाळी बरोबर 26 लाखांची साखरूय पेड्ड्यार. नागरी पुरवण खात्यान दोनूय विकून हात फाफुडले. भट्टिल्ले दाळ हरियाणाचे सरवती फुडसाक 18 लाखांक गेली. 26 लाखांची साखर कोल्हापूरच्या देसाय कटलरान 1,62,000 उखल्ली. घेवपी सांगतात साखर सामकीच पेड्ड्यार ना, कितलेशेच गजालींक उपेग जाता. खासा रिपोर्ट. कोविडा वेळार केंद्रान दिल्ली 2 कोटी रुपयांची 2,42,000 किलोंची तूर डाळ नागरी पुरवण खात्यान वापरी नासतना भड्डोन पेड्ड्यार केली. त्याच वेळार 26 लाखांची 10,000 केल साखरही पेड्ड्यार केली. 2 वेगवेगळ्या कंपन्यांनी तूर डाळ आणि साखर उखल्ली. नागरी पुरवण खात्यान पेड्ड्यार जाल्ली 2 कोटींची डाळ 18 लाखांक विकली. तूर डाळी खातीर हरियाणा आणि कर्नाटकांतल्यान 4 बिडर आयिल्ले. हरियाणाच्या सरवती फुडसान 242 टन डाळ 18,43,000 घेतली. सरवती फुडसाक ती डाळ किलाक ₹7.61 पडली. खात्यान 2,60,000 रुपयांची 10,000 किल साखरूय पेड्ड्यार जायसर दवरिल्ली. साखरे खातीर कोल्हापूरसान 2 बिडर आयिल्ले. कोल्हापूरच्या देसाय कटलरी एजन्सीन 1,62,000 रुपयांक साखर उखल्ली. देसाय कटलरीक ती साखर ₹16 किल पडली. देसाय कटलरी एजन्सी आयदनां हार्डवेरा सारक्यो गजाली विकपी आणि स्क्रॅप हाताळटा. तांणी साखर घेवन कितें केलें ते पळयात. एक्चुअली मैं स्क्रैप का ही ओनली करता हूँ. हाँ, आप स्क्रैप में देखते हैं? हाँ, स्क्रैप ट्रेडिंग करता हूँ मैं. ये कैसा था, उनके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए मुझको बोला था कि तेरा जीएसटी नंबर है, सब डॉक्यूमेंट है तेरे नाम पर उठाओ बोला. क्या करें, तो उसमें जो अच्छा शक्कर रहता है वो निकाल रहा था, वो इतना ही पता है मुझे. अब बीच में का जो अच्छा रहता है शक्कर वो यूज में आ जाता है ना. खुद गुड़ बनाने वाले लेके जाते हैं, वो बहुत अलग अलग आइटम के लिए जाता है. मतलब एक चीज के लिए नहीं जाता है. जितना कंडीशन रहेगा वो हिसाब से जाता है. अच्छा रहेगा तो खाने की में यूज में जाता है, खराब रहेगा तो और कुछ तो करते हैं, उसका रिसाइकलिंग करते हैं वापस. तो फिर से शक्कर बन जाता है? हाँ, बन जाता है. शुगर मिल की तरह शुगर मिल वाले पहचान के है ना, वो वापस डालते हैं उसके अंदर, बॉयलर के अंदर वापस वो गर्म होके उसका ये बना के कर लेते. ये दारू को नहीं चल रहा, उसका एकदम खराब शक्कर लगती है. ये अच्छी थी ना थोड़ी, ये अच्छी थी. खराब मतलब पूरा डैमेज शक्कर लगता है. खुद हो के कुजा हुआ माल चाहिए, मतलब उसमें से बदबू आनी चाहिए, तब ये डिस्टिलरी में जाता है. हाँ, नहीं तो इसका चक्कर बना सकते हैं वापस. हाँ हाँ, ये छोटे छोटे शुगर मिल वाले है ना इधर भी. हाँ, ये करते हैं वापस ऐसो, शक्कर. बहुत गंदी रहेंगी सर. मतलब मुझे बताया वो दारू जो हाथ भट्टी लगाते हैं ना वो लेके जाते हैं, मगर उतना खराब अच्छा था ना, ये बहुत खराब नहीं था. हाँ, अच्छा था. रिसाइकल कर सकते थे. हाँ, कर सकते हैं इसको. ज्यादा अच्छा रहेगा तो गुड़ में यूज आता है, थोड़ा खराब रहेगा तो वापस रिसाइकलिंग में जाता है. नागरी पुरवण खात्यान बरी साखर कुशीक काढून फक्त पेड्ड्यार ती दिवपाची सोडून सरसकट सगळी साखर डिलराक दिली काय कितें. डीलर सांगता त्या प्रमाण साखर तितली पेड्ड्यार नाशिल्ली. तूर डाळ आणि साखरेचे प्रकरण सध्या विजिलन्सात. चौकशीची फायल अजून तरी भड्डेल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. भारत सरकारान ऐन वेळार टुरिस्ट विजाचे फॉर्मालिटींत बदल केल्ल्यान गोंयचे टुरिजमाक मोठो धपको बसपाची शक्यताय. नव्या नेमा प्रमाण UK सावन येवपी टुरिस्टांक खंय विजा सेंटराचेर प्रत्यक्ष हाजीर रावचें पडटा. कटकटीच नाका म्हूण खुबशा टुरिस्टांनी खंय विजा रद्द केले. ऑनलायन विजा प्रक्रिया परत सुरू करात म्हूण TTAची मागता. UK विजा न्ही, पयलीं ते विजाच्या लिस्टान आसले, पण लास्ट इयर गोंयान हाफ अराउंड 18 months or 20 months बॅक कोविडा उपरांत इमिजिएट म्हणजे कोविडाच्या टायमार UKच्या विजा लिस्टार काडून उडयल्ले विजाचे. त्याच्या खातीर कितें आसा, मॅन्युअल एप्लाय करचें पडटा आनी विजा कस्टमरान घेवचो पडटा. सो आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें लास्ट इयर केल्लें. सो देर आर सर्टन सम बायोलॅटरल इश्यूज बिकॉज ऑफ दॅट ते जायना. बट त्याच्या खातीर कितें जाता की टुरिस्ट कमिंग टू गोवा UK जे येता आमचे रफली 40-50,000 जो नंबर येता कॅन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली. सो आय थिंक दिस इज चॅलेंज वीच वी नीड टू एड्रेस अँड गव्हर्मेंट इज पुशिंग अँड आय थिंक दे वील नीड टू पुश मोर. विजा इज अ क्लियरन्स दिता पळय ते होम मिनिस्ट्री दिता सर. सो आमी एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाक गेल्या. वी हॅव ऑल्सो अप्रोच द होम मिनिस्ट्री. नाव व्हेरी सून वील बी गोईंग टू द चीफ मिनिस्टर पर्सनली and from the chamber and to tell him to use his good office. आता कितें आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तो डायरेक्ट उलोवंक शकता, तो उलयतलो. तशेंच आमी हेका अप्रोच जाल्या. आमचो मिस्टर श्रीपाद नायक तो मिनिस्टर फॉर टुरिजम आसा.
ताकाय सांगलां आमी गूड ऑफिस मातशें हें करा आनी ताका सारकें सांगलां खंय प्रॉब्लेम जाता पळय तो. इतले मजगती रशियन टुरिस्टांची अजूर एअर ही चार्टर फ्लायट रद्द जाल्या. From today onwards, actually, Azur has to start their operations. Azur Airlines. They have filed for their slots for the month of October, and they have cancelled it. This Azur has to operate from Russia. As of now, SCAT will be operating from 19th October. First charter flight. First charter flight. विजय म्हणटा गोंयाक ब्रिटीश टुरिस्टांकडच्यान येणावळ चड. गोंयान मिनिमम 40 ते 50,000 टुरिस्ट एन्युअली ब्रिटीश टुरिस्ट येतात आणि ईच स्पेंड्स अराउंड 98,000. दिस इज द स्टॅटिस्टिक अवेलेबल इन द प्री पॅन्डेमिक पिरियड. हाजो अर्थ कितें जाता, ऑलमोस्ट एक 490 ते 500 कोटी टर्न ओवर जाता, ज्याचो GST 10%चेर 50 कोटी स्टेटाक एक्सचेकराक लॉस जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणा गांवडोंगरी, खोतीगांव, खोला, आगोंद गांवच्या शाळांनी सरकाराचे मिड डे मील बंद जाल्ल्यान 2,000 मायज भुरग्यांचे पोटा पाण्याक कळवळे. पालक म्हणटा तांची खंय आर्थीक परिस्थिती सारकी ना. मिड डे मिलाचो भुरग्यांक आधार जातलो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा खंय सरकाराचो रेट तांकां परवडना. मिड डे मील खंयचेय परिस्थितीत खंय परत सुरू करचें. आमगे खेड्या गांवांत येता गरीब लोक आसता, तितले खाणाची तेंगे बंदोबस्त करपा जायना. त्या परस आमगे खाणाची ती मेन गरजच आसा भुरग्यांक. आनी सकाळीं उपाशी वयस पडटा अशें मातशें चायेचेर. पयलीं बरें जातालें, घरा कडेन सुद्दां आवय बापाय दिसान तितलें टेन्शन नाशिल्लें, कित्याक सकाळ उठून करपाचें जाल्यार सुद्दां आतां बंद करप म्हळ्यार खूब भुरग्यांचे त्रास ते, आनी पेरंट्सांक सुद्दां त्रास. थोड्यांची गरिबी अशी आहा की करून दिवपाक घरांतल्यान कितें हाडून करून दिवपाची परिस्थिती ना. प्रायमरी स्कूल व्हरों किंवा गव्हर्मेंट हायस्कूल व्हरों आमकां हें दिवपाक जाय मिड डे आहार म्हणटा, नाल्यार हेजो सगळे पेरंट्सान निशेध करपाक जाय. दात बरें ना आनी मां सकाळ उठून बेजार पडटा. माक पांय दुखता पयलीं, आतां मां सकाळ उठून कांय करून दिना, आतां थोडे दीस करून दिताली. मागीर आतां म्हणटा मां मिड डे मील आहलेल्या बऱ्या पडटा म्हण. मम्मा सकाळ फुडें उठपाक बेगीन हें जाता, ती बरी उरना. मागीर आमकां हांगेल्या रिसेसाक खावपाक मेळटा आनी मम्मा टिफीन करून सकाळीं दिवपाक पडना. जवळ जवळ 2,200 भुरग्यांक मिड डे मील मेळना. हेतून खोलायेन वचून आमी जेन्ना चवकशी केली, ज्या कॉन्ट्रॅक्टर मिड डे मील सप्लाय करतात तेंचे कडेन आमी चवकशी केली, तेन्ना अशी धक्कादायक म्हायती सांगली, जी रेट तांकां दिता सरकार ती रेट तांकां पुरवडना. गांवची लोकांची, सगळ्या पालकांची सरकारा कडेन मागणी आसा की हें मध्यान आहा बेगीन चालू करचें. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षाचे खुर्चेर निमाणे दामोदर शिरोडकार बिनविरोध. घनश्याम शिरोडकाराक 4 दिसांत नगराध्यक्ष पदा वयल्यान सकयल देंवयल्या उपरांत दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचे ताचे बरोबर आशिल्ल्या 7 नगरसेवकांक तशेंच गोवा फॉरवर्डाच्या एकल्याक BJPत हाडून दामोदर शिरोडकाराचो नगराध्यक्ष पदाचो मार्ग मेकळो केल्लो. गोंया लागसार दर्यांत MiG-29K कोसळ्ळें. नित्याचे उडाणाक वचून परत तळार येताना तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान MiG-29K अपघात जालो. पायलटान वेळ प्रसंग पळोवन इजेक्ट जावन स्वताचो जीव साल्वार केलो. ताचेर उपचार चल्ल्यात. भलायकी खंय स्टेबल आसा. भारतीय नौदळान दिल्ले म्हायती प्रमाण बोर्ड ऑफ इन्क्वायरीन अपघाताची चवकशी सुरू केल्या. सरकारी कामकाज वेवस्था जाग्यार हाडूंक लोकांक बरी सर्वीस मेळटली जाल्यार सरकारान आळशी स्टाफा आड पावलां उखलूंक सुरवात केल्या. कामचुकार सरकारी जावयांचेर प्री रिटायरमेंट दंडात्मक कारवाय करपा विशीं कार्मीक खात्यान ऑफिस मेमोरेंडम काडला. लोकांचे हिताचे नजरेन एखाद्या कर्मचाऱ्याक मुजती आड घरा धाडपाची तरतूद कायद्यांत आसा. स्टाफाच्या कामाचो खंय नित्य नेमान रिव्ह्यू जातलो. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. बार्रां टायट जातल्यांक घरा व्हरून पावोवप शक्यूच ना. माविनान आदी रस्ते जाग्यार घालचे. ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम खर करची, तेन्नाच एक्सिडंट उणे जातले म्हूण बारवाल्यांचो अध्यक्ष मायकल कारास्क म्हणटा. गोंयांत रातचो 8 उपरांत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना. एप टॅक्सी सर्वीस सुरू जाल्यार खंय लोक बार्रांनी वा पार्टेक वतना वापरतले. वयल्यान सुचोवणी. मविनान स्टेटमेंट केला न्हू,
ते आमी बार रेस्टॉरंट ओनर्स एसोसिएशन आहा न्हू ते एक्सेप्ट करिनात. कित्याक आमच्या हितून आतां मोविलान म्हटल्यार ते एक भाग की लोक कोण पियेतात तेंचे एक्सिडंट जातात ते वेगळे भाग. पूण एक्सिडंटाचें कारण पिवपाचें तेजेर ना, एक्सिडंटाचें कारण खूब आसतात. सो ते रोड सारके नात, खड्डे पडले रोडाक, थंय लोक गाडी घेवन ट्रीप जावन पडटात. स्पीड ब्रेकराक पेंटींग ना, इंडिकेटर्स ना, लायट इंडिकेटर्स ना, कितें सायडीचे रोडाचे बॉर्डर खंय आहा पळय ते तशे रोडाचे डिझायनींग बरोबर ना. हे सगळे कारणाक लागून लायचे एक्सिडंट जाता. पूण तो म्हणटा की आमी तांकां पावोवपाक जाय, ते पॉसिबल ना. कित्याक ते तेंचे कडेन ते टायमार तूं तर उलोवंक वयशी तर ते तुका आयकपीच ना. ते तुका म्हणटले की आमी आमचे गाडयेन घेवन वता, आमी तुमचे गाडयेन कित्याक वचूंक जाय, आनी एक्सिडंट वयल्यान झगडीं जावंक शकता. प्रॉब्लम जाता. आतां रूल तर स्ट्रिक्ट केला की कोण ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, तर हे सगळे लोक फारवतले. हेका लागून तर ओला उबर खंयचे बी एपाचे टॅक्सीज बी मेळत, हे लोक टॅक्सी घेवन घरा वचूंक शकतात. टॅक्सी आतां मेळनात म्हणून जबरदस्तीन आपली गाडी घेवन येतात, ते पार्टेक वयतात, एन्जॉय जातात आनी मागीर वतात ते. गोंयांत मायनिंग बंद जात सावन सगळे ट्रक बंदूच आसात. तरी ग्रीन टॅक्स फिटनेस सर्टिफिकेटाचेर तालाव. रोड टॅक्स लागूच. सरकारान ट्रक मालकांक थोडी तरी थकाय दिवची म्हूण दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले मागतात. आमदार गणेश गांवकाराक घेवन ट्रकवाले मुख्यमंत्र्या कडेन पावले. 15 दिसां भितर कितें ते पळयता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. ग्रीन टॅक्स कर्नाटका सवाय आसा आनी आमचे हांगा ना, म्हळ्यार ते आमकां वेव करचें अशें म्हणलां आमी तांकां. त्याच बराबर आमकां आफ्टर लॅप्सिंग ऑफ फिटनेस, तें फिटनेस काबार जातरी आमकां एवरी डे 50 रुपीज चार्ज करता. तेंय आमी मेमोरंडमांत दिल्ले, तेतूर तेणी तें एग्री करून दिता म्हणलां आमकां. तशेंच आमचे टॅक्स आसा तेंय बी आमी रोड टॅक्स आसा ते आमी वेव करचें म्हणलां. तेंय तांकां सांगलां की तें करचो म्हणलां. आनी हें सगळें करपाक आपल्या 15 दिसाचो टायम दी म्हणलां. जर मायनींग एक्टिविटीज जर बंद आसा, गोंयांत बंद आसा न्ही, मायनींग बंद आसा न्ही, जाल्यार ते चार्जीस कित्याक म्हणून घेवप तांणी, तेजेर आपूण तेजेर पॉजिटीव विचार करता म्हणला. ज्यो ट्रकच बंद आसा, जेन्ना तुमचे कडेन पेपर सगळे सबमीट दिल्या ट्रक बंद केल्यार, तेन्ना ते 50 रुपया चार्जीस फिटनेस सर्टिफिकेट घेवना म्हणून चार्जीस दिवपाक, ग्रीन टॅक्स दिवपाक प्रश्नच येना. तेन्ना पूण ते म्हणटात तेन्ना तुमी फक्त पेपर भितर दिल्यार फक्त टॅक्स एवॉयड करपाचो. टॅक्स एवॉयड तुमकां एक्झाम्शन दितात पेपर भितर दिल्यार, पूण बाकीचे चार्जीस ते भरचेच पडटले. अशे पद्दतीन हे ट्रकाचेर एक नाका आसलो लोड जो आसा, गाडी बंद आसतना कांय इन्कम नासतना लोड जाल्यार ट्रक ओनराचेर इल्ले कडेन आसा, मोठे संकटय इल्ले कडेन आसा. पणजे पोलीस स्टेशनाचेर जमावाक घेवन हल्ल्याचे केशीत बाबूश मोन्सेराताचो हात. तपास अधिकारी तेन्नाचो PI तुषार लोटलीकाराचो पणजे कोर्टांत जबाब. ताळगांव सावन पणजे पोलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडपी खंय बाबूश. हे केशीत बाकीच्या दुबावितांची ताणें वळख सांगल्या. केस परत 18 तारखेक. बाकीच्या दुबावितांक हाजीर रावंक कोर्टांत अर्द. घरांत कसलोय प्रश्न उप्रासल्यार आमी घरच्या जाणट्यां कडेन वता. तशें तुमी तुमचे प्रश्न घेवन म्हाज्या कडेन येवंक शकता. राजभवनाची दारां सदांच उक्ती आसतलीं. राज्यपालांचे सांताक्रूजच्या लोकांक उतर. दुयेंती आनी गरजू लोकांक राजभवनाचो आधार खंय चालूच उरतलो. संपूर्ण गोंय यात्रेंत राज्यपाल मंगळारा सांताक्रूज पावलो. थळाव्यांची गाराणी आयकली. Wife is there, uncle is there. There may be conflicting interests. It is the duty of the eldest person in the family to call all of them and try to solve the problem. Like that, in our state also, you can approach me. I am the first citizen of Goa. Don't hesitate. You can come to Rajbhavan, meet me, talk to me, and eat along with me. There is no hurdle in our way, and that is why during our last 15 months, HIV patients, I invited them. Now, after 1 year, with full confidence and proudly I can say, target was 71. Today, including today's 9 checks, it is 700
don't be tax issue. If people as a whole we unite, irrespective of caste, creed or politics, we will be able to make wonders in this land, and we are fast moving for a self-reliant Goa, self-reliant India, and for that purpose, your cooperation I am soliciting. अनुच्या ISLात FC गोवाची पहिली मॅच ईस्ट बंगाला आड कोलकातात सॉल्ट लेक स्टेडियमार जातली. ईस्ट बंगाल ताची पहिली मॅच केरला ब्लास्टरा आड 1-3 गोलांनी हरल्यात. बुधवारा ते बाउन्स बॅक करपाचो पुरा यत्न करतले. ही मॅच टफ आसतली, मात टीम स्ट्रॉंग आसा म्हूण FC गोवाचो कोच कार्लोस पेना सांगता. Really excited, no? With the starting of the season, the first game is always special. We have done a long pre-season as the other teams, and we are looking forward to start playing on Wednesday. We are going to face a team that is hard, no? Because they lose the first game against Kerala. They are going to play in front of their fans, and I expect a very aggressive team, and we need to be the same like this, like them on this way. Okay, we need to play with a strong personality. We are going to go for the game from the first minute, and yeah, it's going to be a tough game for both. You know, everyone is available for the first game. Luckily, I can count on all of my players, so everyone is ready. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.